क्रिस्ता सवे प्रितीच्या बाबा भयणीनो, स्वर्गीच्या राज्या विशीं आपल्या बापाची खुशी परगट करच्या मोनान जेजून ह्या संवसारांत आसतना जायत्यो वपारी वापुल्ल्यो पॅरबल्स आनी दर एक पावटी ही वपार तो वापुरतालो दोन हेतू ताचे आसताले. There were two purposes for every one of his parables. पयलो हेतू समाजांत कितें चुकीचें आसा ताचेर नदर घालूंक आनी तें काडून उडोवंक. आनी दुसरें सोत कितें पळय तें शिकोवंक. चुकीचें आसा तें पयसावंक आनी दुसरें बरें आसा तें आपणावंक. आयच्या शुभ वर्तमानांतूय आमी ही वपार आयकला, जेजूची वपार. ही वपार सुरू करतनाच अशें आमकां थंय मेळटा, स्वर्गीचें राज अशें म्हूण जेजून सुरू केलें. म्हणजे स्वर्गीच्या राज्यांत कोणाक वांटो, कोणाक भाग आसा हें सांगच्या खातीर जें सगल्या ताच्या काळाच्या मनशांनी पूर्णपणी वळखून घेवंक ना. चूक कितें आसली जी ताका पयस करूंक जाय आसली आनी सोत कितें ताका परगट करूंक जाय आसलें ताचेर नदर घालुया. चूक म्हणटात ती ही जी ताणें पळयली ताच्या समाजांत जुदेवा मोदें उदीक करून. जुदेव सोजमतालेत आमी विचून काडलेली पोरजां, आमकांच सोडवण मेळटली. मेसियास येतलो तो आमचे खातीर, तो आमकां सोडयतलो, तो आमचें मोदें येतलो, आमचें मोदलो. आनी जुदेव न्हय ती हेर दुसरीं आसात ती गरजेची न्हय. सोडवणदार तांचो न्हय, सोडवणदार आमचो. आनी देखून जायते पावटी जेजू जो सोगता संवसाराचो सोडवणदार आनी राय म्हूण सगल्यांचे सोडवणे खातीर ह्या संवसारांत आयलो, तो अदीक करून जुदेव न्हय तांचे मोदें वावुरतालो. फारिजेव, धर्मशास्त्री, फुडारी तांकां पयस रावन जायते पावटी दुर्बळ, पातकी, दोंड वसूलदार, समाजान भायर आयिल्लीं तांचें मोदें वचून वावुरतालो. तेन्ना ते गुणगुणटाले. फारिजेव, धर्मशास्त्री, धर्माचे वडील, जुदेव ताचेर गुणगुणटाले. जशें त्या आयच्या वपारींतूय बीन जे पळय पयले येयल्ले आनी तांकांय तितलेच पयशे फावो जाले म्हूण गुणगुणटाले, तशें तेच ते तांची खबर जेजू कोत्तालो. ते गुणगुणटाले, तूं तांचे मोदें कित्याक वेताय? तूं आमचो, तूं जुदेव, तूं आमचे मोदें राव, तूं आमचे खातीर आयला, तूं तांचे मोदें कित्याक वेताय? पूण जेजून ही वपार सांगली तांकां. तांचें हें चुकीचें गैरसमज आसा तो पयसावंक ना. हांव तांचेय खातीर आयलां, हांव सगल्यां खातीर आयलां, सगल्यांक जिवीत मेळचे खातीर हांव आयलां. आनी ही म्हज्या बापाची खुशी की म्हाका ताणें दिल्यात तांतलो एकलो पासून सासणाच्या जिविताक सांडचो न्हय. रिमेंबर दीस आर द वर्ड्स ऑफ जीसस इन हीज प्रेयर टू द फादर. एकलो पासून बापा तुवें म्हाका दिलाय तांतलो सासणाच्या जिविताक सांडचो न्हय. म्हणटून तो सगल्यां खातीर आयलो आनी हें सोत तो तांकां सांगूंक सोदता. नॉट ओन्ली फॉर यू, आय हॅव कम एज अ रिडीमर ऑफ द होल वर्ल्ड, द होल ह्युमॅनिटी. आनी देखून देवाची सोडवण सगल्यांक ती मागीर वेगवेगळ्या काळार येता. गोडे इस्रायल पोरजेक देवान मोइजेसा थावन
ओ आब्रामा थावन गोडे म्हणून येत विचून काडली आपणाची खाशेली पोरजा जावंक. हाचो अर्थ असो न्हय की देवान हेरा मनशांक भायर सोडलीं, दुसऱ्या देशाच्या मनशांक ओ इस्रायली ओ जुदेव न्हय तांकां भायर आयली न्हू. देवान सगल्यांक रोचल्यात, सगल्यांक चो मोग ताच्या काळजान आनी सगल्यांचो बाप तो आनी सगल्यांचो तो तितलोच मोग करता. सगल्या सवें तो आपलें बरेंपण दाखयता, सगल्यांकूच आपल्या सासणाच्या जिवितांत तो आपयता. हो जावन आसा अर्थ वेगवेगळ्या दिसाच्या पारार त्या दोनयान त्या चाकरांक कामाक आपयले. God gives the opportunity to all of us to join him in eternal life, but at different times, in different places, in different manners. वेगवेगळे तरेन देव आमकां आपयता, पूण सगल्यांक आपयल्यात, कोणाकूच आमच्यांनी भायर रावंक जायना. हें देवाचें उदारपण आमकां दिश्टी पडटा. God's generosity to the whole humanity. हांव सगल्यांचो देव, हांव सगल्यां खातीर आनी सगलीं म्हजीं भुरगीं, हांव कोणाकूच भायर आयना. आनी वायट आसात तांचे सगळें हांव अदीक म्हजो हुस्को दाखयता. हें जेजू दाखोवंक सोदतालो. देखून वेगवेगळ्या दिसाच्या पारार तांकां आपयले, पूण जाणी मानून घेतलें आपोणें तांकां भासायली ती मजुरी दिली. आनी मजुरी म्हळ्यार सासणाचें जिवीत. जीं कोण देवाचें आयकोन देवाशी येतात तांकां देव जरूर सासणाचें जिवीत दितलोच. आतां गरजेचें म्हणटात तें आमी वळखून घेवंक म्हाका देवान आपयला आनी आपयला, देखून म्हाका जबाबदारी आसा ताचेशी रावूंक, ताच्या संबंदान जियोवंक आनीक ताचे खुशे प्रमाणे जिवन म्हजी सेवा ह्या संवसारान करूंक आनी म्हजो इनाम सासणाच्या जिविताक जोडूंक. हांवें म्हज्या जिविताची सोर दुसऱ्या सवें करची गरज ना, वो दुसऱ्यांच्या जिविताची सोर म्हजे सवें करची गरज ना. हांवें वळखून घेवंक जाय पयलीं आनी वयले सुवातेर म्हाकाय देवान आपयला, तशें म्हजे सोर भोंवती आसलेल्या सगल्यांकूच देवान आपयला. हांव म्हजे वतीन कसो देवाक जबाब दितां. हाव एम आय गोईंग टू रिस्पॉन्ड टू गॉड. म्हज्यान देवाक ओय म्हणून येता, ताचें आयकून ताचे कुशे प्रमाणे जियोन, ओ म्हज्यान देवाक ना म्हणून येता, संवसाराच्या वोंडावण्यांक लोबदून संवसाराचो जावन, तेन्ना हांव म्हजे वस्तूंकी ओगडायतलों. आनी हांव तो देवाक ना म्हणटा, म्हजी मजुरी सासणाच्या जिविताक स्वर्गार जावची ना. कित्याक आयच्या शुभ वर्तमानाच्या शेवटाक अशें जेजून म्हटलें, पयलीं आसात तीं निमणीं जातलीं आनी निमणीं आसात तीं पयलीं जातलीं. म्हणजे जीं कोण देवाक आयकतात आनी ताचे प्रमाणे जियेतात तांकां स्वर्गीच्या राज्यान मान वैभव मेळटलो आनी हेरांक स्वर्गीच्या राज्यान जागो आसचो ना. भाग्योन फ्रांसीस शावेर, जाका आमी मान आयज दिता, ही रोमारी करूंक आमी हांगासर असल्याच मोनांत आयला, ताकाय आमचो नमुणो कसो घेवन ताचे भाशेन जेजूंत रिगून रावन भावार्थाचे मनशां जावंक आनी भावार्थाचे मागीर गोवाय दुसऱ्यांक जावंक आनी भावार्थाचो इनाम कसो स्वर्गीचो मोहीम आमी जोडूंक, हो आमचो हावेस घेवन हांगासर आयल्या. भाग्योन फ्रांसीस शावेराच्या जिवितांत जायते फावटी पयलें संवसाराचें मोन आसलें. संवसाराचो मान जोडप. एक व्हडलो शिक्षक हांव जातलों, सगलें बरो शिकप हांव करतलों, सगल्यांचो मान हांव जोडटलों, अशें मोन घेवन आसतना ताचो इश्ट ताचेशी येवन ताका इनास दे लॉयला म्हणटा, फ्रांसीस कित्याक उपकारो तुवें आख्खो संवसार जोडलो जाल्यार आनी तुजो आत्मो ओगडायलो जाल्यार, म्हणजे तूं देवाक वय म्हणीन आसतना संवसाराक आनी संवसाराच्या वोंडावण्यांक आनी खुशांक तुवें वय म्हटलें जाल्यार, म्हणजे देव तुका आपयता आपल्या मोळ्यान वावर करूंक, ताचें आयकोन आसतना तूं तर संवसाराचें आयकून देवासून पयस रावताय जाल्यार तूं ताच्या उल्याक जाप दिनाय जाल्यार तुका ताच्या सासणाच्या जिवितांत वांटो आसचो ना. तूं तुजो आत्मो ओगडायतलो, सासणाचें जिवीत ओगडायतलें.
संवसाराच्यो वस्तू परस सर्गीच्यो वस्तू अदीक गरजेच्यो अशें भाग्यवंत इनासान ताका सांगलें. तेन्ना ताणें आपलें जिवीत बदललें आनी आख्खें जिवीत जेजू खातीर आनी मनशां खातीर ताणें अर्पिलें. घडये ताचे आदल्या जिवितांत ताचें ध्यान मन ताचेर आसलें, आपणाचेर. वॉट कॅन आय गेट फॉर माय सेल्फ, वॉट आय कॅन बिकम फॉर माय सेल्फ, हाव ग्रेट आय कॅन बी. बट वेन ही एनकाउंटर्ड जीसस इन अ डीपर वे and the will of God was made known to him in a better way, his life was changed. जेन्ना तो जेजूक अदीक लागीं सरलो, जेजू रिगून रावलो, देवाची खुशी ताणें ओळखून घेतली, तेन्ना ताणें आपल्या वेलें ध्यान मन काडून आतां देवाच्या राज्याचेर आनी देवाच्या भुरग्यांचेर घातलें. हीज लायफ वॉज नॉट एनी मोर सेल्फ सर्वींग but selflessly serving God and God's people. तेन्ना ताच्या काळजांत उजो पेटलो, न्हूच म्हजो आत्मो हांव ओगडावंक दिवचो ना म्हूण दुसऱ्यांचो आत्मो हांव ओगडावंक दिवचो ना. हांव जाता तितले आत्मे साल्वार कोत्तलो, हांव जाता तितल्यांक जेजूची खबर सांगतलो, हांव जाता तितल्यांक जेजूची सोडवण फावो जावंक जेजूचेर तांचो भावार थिरावंक वावुरतलो. आनी असलें मन घेवन तो आमच्या गोंयांत आनी गोंयांतावन वेगवेगळ्या आमच्या आजयेच्या प्रांतांनी गेलो. दॅट वॉज द झील ऑफ सेंट फ्रांसीस झेवियर, टू पर्सनली हॅव अ एनकाउंटर विथ जीसस, टू ग्रो in life of Jesus, and then let that life be passed on to others so that nobody should lose their soul for eternity. कोणाचोच आत्मो सासणाच्या जिवितांत सांडचो न्हय. जशें जेजून आपयले देवाच्या राज्यांत वांटो घेवंक ह्या वपारी प्रमाणे वेगवेगळ्या काळार, तशें ताच्या काळार फ्रांसीस शावेरांत आपूण पयलो जेजूक एकवटलो आनी उपरांत त्याच जेजूक लागीं ताणें जायत्या जाणांक हजारांनी आत्म्यांक आपयले. आयज जायतीं जाणां स्वर्गार पावल्यात, स्वर्गाच्या वैभवांत आसात तीं फ्रांसीस शावेराच्या उल्याक लागून, दुबावेरेत जेजूच्या उल्याक लागून. पूण तो उलो फ्रांसीस शावेराच्या तोंडांतल्यान ताणें आयकलो. भावार्थाची पोरगोटणी आमच्या गोंयांत आनी हेरा सुवातांनी फ्रांसीस शावेरान केली. तो भावार्थाचो नमुनो दुसऱ्यांक जालो, कित्याक पयलो तो जेजून आपूण रिगून रावलो, आपलो भावार्थ ताणें थंय रायलो आनी हो भावार्थ ताणें दुसऱ्यांक वांटलो. हो भावार्थ आपणावपाचो, जेजूक अनुभवपाचो आनी जेजूक दुसऱ्यांक परगोटपाचो उजो मोगाच्या भवा भयणीनो आनी सांतिनेजच्या फिरगोजकारांनो, म्हज्या फिरगोजकारांनो, आमच्या काळजांनी पेटूंक जाय. वी कॅनॉट से हांव आनी म्हजो जेजू, नो, हांव म्हजो जेजू आनी आमचो जेजू. वी शूड नॉट सी गॉड एज अ पर्सनल प्रॉपर्टी. गॉड इज अ गिफ्ट टू ह्युमॅनिटी. देव सगल्यांचो आनी तो सगल्यांकूच मेळूंक जाय, ताचो अनुभव सगल्यांकूच पावूंक जाय. आनी हो आमचो आवडो जावंक जाय. म्हाकाय जेजू मेळूंक जाय, म्हाकाय देवाचो अनुभव मेळूंक जाय, पूण म्हाका मेळ्ळा तसो म्हज्या बायलेक, म्हज्या घोवाक, म्हज्या भुरग्यांक, म्हज्या आवय बापायक, म्हज्या शेजाऱ्यांक, म्हज्या वावराचे सुवातेर आसलेल्यांक, म्हज्या फिरगोजेंत आसलेल्यांक मेळूंक जाय. आनी तो मेळूंक हांव कितें कोत्तलों, वॉट आय वील डू, so that the others in my family, in my neighborhood, at my workplace, in my community, in my church come to know God. हांव कितें कोत्तलों, हो आमचो हावेस जावंक जाय. हांव कसो वावुरतलों, what would be my contribution to let Jesus made known to others. हांव जेजूक दुसऱ्यांक दिवंक, हांव देव दुसऱ्यांक दिवंक, हांव देवाचें राज दुसऱ्यांक परगोटूंक म्हज्या जिवितांतल्यान कितें कोत्तलों, हो आवडो आमचो जावंक जाय, जो जालो सगल्या भाग्यवंतांचो आवडो. कित्याक दिसता तुमकां मादर तेरेसा एरोपाकतान कालकत्ताक आयली? कित्याक दिसता तुमकां फ्रांसीस शावेर स्पेनाक आनी पुर्तुगालाक सावन हांगासर आयलो? कित्याक दिसता तुमकां जुजे वाज हांगा थावन श्रीलंकाक गेलो?
होच आवडो घेवन म्हाका जेजू मेळ्ळा पूण तो म्हाकाच न्हय, जेजू सगल्यांक मेळूंक जाय, हांव जेजू दुसऱ्यांक दिवंक वेतलो. हो उजो आमच्या काळजान पेटूंक आयज आमी खेरीत भाशेन फ्रांसीस शावेराचे विनवणेन मागुया. पयलो आमी वळखून घेवंक जेजू सगल्यांचो देव, जेजू सगल्यांक सोडवण दिवंक आयला आनी ती सोडवण सगल्यांक मेळ्ळ्या शिवाय म्हज्या काळजांत शांती उरोंक पावना. अंटील God is known by everybody in the world, I should not be happy. I should feel sad and upset whenever I see somebody going away from God. जेन्ना कोणूय देवा सोशिलो पयस वेता तेन्ना म्हाका दूख भोगोंक जाय आनी ताका देवाशी हाडूंक म्हजो प्रयत्न जावंक जाय, जसो जालो प्रयत्न भाग्यवन फ्रांसीस शावेराचो आनी सगल्या भाग्यवंतांचो. असलो आत्म्याच्या हुस्क्यान भरलेलो सोडवण जेजूची सगल्यांक पावोवपाचो हुस्को आनी उजो आमच्या काळजान पेटोय म्हूण भाग्यवन फ्रांसीस शावेराचे विनवणेन ह्या मिसाच्या बलिदानांत खेरीत भाशेन आमी मागुया.